नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा तो परत मायनिंगाचो आनी तो म्हळ्यार ज्या स्थितीक आज आमची मायनिंगाची परिस्थिती पावल्या त्या स्थितींतल्यान मुखार मार्ग कसो काडप. कारण मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटाक सांगलें की केंद्र हातूंत भितर आतां चड कांय हस्तक्षेप करना की तें राज्याकच पळोवचें पडटलें. राज्याकच पळोवचें पडटलें म्हळ्यार कितें आनी राज्य कितें करपाक शकता हाजेर आमी भासाभास करतात. तीन मानेस्त आमचे बरोबर. पयले आसात ते गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे कन्वेनर पुती गांवकर, स्वागत. दुसरे आसात तुजे बरोबर गोंयांतले एक रामनेचे आदवोगाद आनी राजकारणी राधाराव ग्रासियस, स्वागत. आनी एक तिसरे आसात तुजे बरोबर गोंयांतले परत नामनेचे आदवोगाद आनी आतां काँग्रेसीच्या लिगल सेलाचे चेअरमॅन कार्लोस फेरेर. सर कार्लोस, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कितें दिसता, वॉट आर द ऑप्शन्स बिफोर द स्टेट फ्रॉम अ लिगल पॉयंट ऑफ व्यू एंड आफ्टर स्टडींग द एक्झिस्टिंग प्रोविजन्स ऑफ द लॉ कितें करपाक शकता स्टेट? मायनिंग प्रॉब्लम बंद केल्लो तेन्ना मागीर गोंय सरकारान एक मायनिंग पॉलिसी काडली आनी मायनिंग पॉलिसीन तिंगा सांगलें ते आमी ऑक्शन करतले मायनिंग. आतां मायनिंगा ऑक्शन करतले जाल्यार हायकोर्टान गेले आनी सांगलें सेम स्टँड. सुप्रीम कोर्टाक कितें सांगतले, कांय डिफरंट सांगूं जायना. मागीर उपरांत केंद्र सरकारान अमेंडमेंट हाडला कायद्याक आनी सांगलां ऑल लिजीस वील हॅव टू बी ऑक्शन्ड. म्हणून तुजें दार बंद केलें. एक कोणा दिवपाक तुगेले बेस्ट फ्रेंड नाल्यार तुजो क्लोज कोण पार्टनर आसा ताका आतां दिवपा जायना, ते ऑक्शनाक दिवपाचें. आनी मागीर फायनली आमचें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लास्ट इयर जालें तेन्ना आनी सांगलां ते सेकंड लीज रिन्युअल कॉश केले म्हणून आनी सगळे गेले आनी स्टेट शूड ऑक्शन. थिंगा डायरेक्शन आशिल्लें ऑक्शन करपाक म्हणून. आनी लास्ट इयर हिंगाच स्टुडियोन बसून हांवें सांगलें सरकारान स्टार्ट करपाक जाय ते प्रोसेस फॉर ऑक्शन. आनी कित्याक सगळे डेटा सरकाराको आसा, IBMाको आसा, डायरेक्टर ऑफ मायन्साको आशिल्ले. होल्डिंग कॅपेसिटी आनी कितले आनी मायनिंग करूं जाता इतले कांय एक्सप्लोरेशन आनी कांय करपाक नाका. सगळे डेटा आशिल्ले. आतां फकत कितें जाय आसलें जाल्यार करपाक. तुम्ही कितें म्हणटात, टुडे ऑक्शन इज द ओनली ऑप्शन? With the law as it stands, only auction is the route presently. But if they want, they still can amend the law to allow these even deemed leases which have been created as deemed lease to continue their validity and take away the base of the Supreme Court judgment. It is possible. You don't overrule the judgment of Supreme Court, this is not permissible. But you can take away the base of the Supreme Court judgment and on that basis ते परत सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक करचे पडटले. होय. पुदिवा एक दोन पर्याय जे सांगतात ते एक वेळ परत केंद्र सरकाराक मारयांक जे केंद्र सरकार करपाची तयारी दाखयना, ना जाल्यार राज्य सरकारा भितर एक्झिस्टिंग कायद्या भितर जी प्रक्रिया आसा जातूंतल्यान म्हाका दिसना प्रश्न बेगीन सुट्टलो किंवा कोणाचें पोट भरतलें. ह्या मार्ग तांचे मुखार आहा. तुमकां आनी तिसरो मार्ग बी कितें दिसता? माझे हे विचार आसा तो वेगळो आसा. हय, कार्लोस बाब सांगता ते एक लिगल पॉयंट ऑफ व्यू त्याच्या पॉयंटान तो इंटरप्रिटेशन करता, दॅट इज ऑल्सो रायट. पण देर इज एनदर इंटरप्रिटेशन जे सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट जालें 7 फेब्रुवारीचें. तातूंत ताणें सेकंड रिन्युअल प्रोसेस ऑफ सेकंड रिन्युअल इज इलिगल कारण ताका प्रोविजन ना अशें म्हणून तें क्वेश केलां. इट इज ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. तातूंत ताणें हें म्हटल्यार पॅरा 76 ऑफ द जजमेंट जर तुमी पळयलें जायत जाल्यार तातूंत ताणें क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट टू डू ए कॉम्पिटिटीव बिडिंग ऑर ऑप्शन. तातूंत आनी काय म्हटलेलें आसा की जर सोशल कॉज आसत, सोशल पब्लिका खातीर आसत, सोसायटी खातीर जर आसत जाल्यार दे कॅन डू विथआउट ऑप्शन ऑल्सो. आनी गोंयची केस जी आसा ती गोंयची केस वेगळी आसा. गोंयच्यो मायनी केन्नाच MRDA एक्ट अंडर नाशिल्ल्यो. ती सगळी पोर्तुगेजाची कन्सेशन्स आशिल्ली आनी ती कन्सेशन्स कन्वर्टेड इंटू लीज in 1987 by a special law called Goa Daman and Diu Mining Concession Abolition Act 1987. आता ते हाडटा आसतना ताणें आमचेर एक अन्याय केल्लो की ते खंयचोय कायदो जो आसा तो प्रॉस्पेक्टीव आसता, रिट्रोस्पेक्टीव आसना. आनी तो हाडटा आसतना तेंच्यांनी रिट्रोस्पेक्टीव फ्रॉम 1961 हाडलेले. एम्प्लॉयर म्हणजे खाण मालक त्या वेळचे हायकोर्टान गेले, सुप्रीम कोर्टान मॅटर गेली आनी त्या वेळार सेक्शन 22(1)(a) जें आसा तातूंत आशिल्लें की लेवी कलेक्शन जें आसा तें फ्रॉम 1961 आशिल्लें.
एक्च्युअली तो कायदो जो हाडलेलो तो कायदो 61 पासून कित्याक हाडलेलो की लेवी कलेक्ट करपाक तांकां आधार मेळपाक जाय, हक्क मेळपाक जाय म्हणून. पूण हायकोर्टान क्लियरली तांकां सांगलें की यू कॅनॉट कलेक्ट द लेवी फ्रॉम बॅक. पण ही गजाल जी आसा हय. ह्या गजालीच्या आधाराचेरच तुम्ही केंद्र सरकारा कडच्यान अमेंडमेंट मागताले. मागताले. आज त्या दृश्टींतल्यान कितें जाता अशें दिसना. ना, अजून पर्यंत आणि नाही. स्वता आता मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कॅबिनेटाक सांगलां की तें आसता राज्याक करचें पडटलें. पण राज्यान करप कितें? राज्यान न्यू लिजा काडू दिवं शकता एक्झिस्टिंग हेतून घालून ऑल दीस फॅक्ट्स. तातूंत ताणें सांगपाचें सोशल इतले लोक डिपेंडंट आसात ते रस्त्यार येयल्ले आसात. आमचो कायदो जो आसा 1961 तातूंत बॉम्बे हायकोर्टाचें जजमेंट क्लियर आसा की जे लिजीस जे आसतले जे प्रॉस्पेक्टीव आसपाक जाय डेट हे त्या जजमेंटा महादेवराव साळोवकर जजमेंट क्लियर म्हटलेलें आसा. हे आनी दुसरें म्हटल्यार 2027 पर्यंत ह्या 88 लीज होल्डरां कडल्यान गव्हर्मेंटान ऑलरेडी 2027 पर्यंतची स्टॅम्प ड्युटी ऑलरेडी कलेक्ट केल्ली आसा. हे सगळे जर आस्पेक्ट घेतले जायत जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन इश्यू अ फ्रेश लीज टू दॅम बेस्ड ऑन दीस कंडिशन ऑक्शन न करता आनी दॅट कॅन बी स्टँड. कारण अशें शिजादी गोवाच्या बाबतींत जाल्लें आसा. तुम्ही म्हणटा ते गव्हर्मेंटा कडेन फक्त वील पॉवर आसपाक जाय. राधाबाब तुम्ही कशें पळयता ह्या विशया कडेन? See, what happens is the whole state is being misled with the disinformation that the Supreme Court has banned mining. That is what is happening. As a matter of fact, the Supreme Court has merely quashed and set aside the illegally extended leases. The mining process, it says, you can start as per law. Now, that is where the government is failing. You see, post-liberation, one can't run away from the fact that Goa has been run by the mining lobby. This is the reality. The big mine owners have controlled everything and things have been done, laws have been framed to meet their requirements. Therefore, while claiming to be patriots, all these big mine owners have always wanted the Portuguese mining concessions to continue. They did not want to be Indians. There they wanted to be Portuguese because it benefited them. Now, what the Supreme Court has clearly said there is that the government has clearly not taken into interest the interest of the state. That Goa is a big loser because of these type of leases, which are not. What are the options before the state right now? No, the option before the state, one I would feel is, see, finally there are people who live in these villages where mining is there. You have given it out to big fellows who merely lift the ores and make a huge profit. Why is this not lifting given to the villagers? See, let us involve the local people. If there are tribal people, whoever, let them have cooperative or whatever, some sort of arrangement. No, what is a measure to grant a lease today? What are the options before the state government? No, the state could enable the local people in the village, let's say in a village like Kavrem where there are mines. Now you get those people involved, they lift the ore, and from the proceeds, government takes a certain percentage and the other percentage is used for the welfare of the village. You agree with this option? Legally, this option can be tenable? Yes, in fact, if you look, the pattern is now to give back to the people what you are taking from their land. So therefore, if the local people are involved, not only will it give them employment, but also return on whatever is being What extracted. basis the leases should be given? I always said it's not compulsory necessarily to go in for auction, because you can always put up that auction is not the only mode. But the government itself has brought a policy that auction is the only route. So if the government has a policy where they have said in their wisdom that the best is auction, which they placed before the Supreme Court. Supreme Court did not go into the question whether the auction route should be taken or not. Supreme Court only said that we are considering whether the second renewals are valid or not. So I think if the state wants, they can still opt without following the auction route, that they can Other modes of granting the leases. use any other mode. Yeah. But I also say just one small thing, that if you involve the local people for the benefit of the locals, that will not only help the people in employment but also generation of revenue for the local people. Pudivab, तुमकां ही ऑप्शन्स कशी दिसता? ऑप्शन अशें आसा की जे लँड आसा पळय जे कालूस बाबांनी हो पात्रांव सांगता ते लँड नॉट बिलोंग टू द विलेज. आमचो फियर कितें आसा, फाल्यां समज ताणें कितें ऑप्शन काडलें, हे लँड ओनर मायन ओनर जे आसा ते वील गो टू कोर्ट बिकॉज दे आर इट इज अ कन्सेशन ऑन देअर नेम्स इंडिविज्युअल. इट इज ए प्रॉपर्टी रायटशिप कन्सेप्ट. इट इज नॉट ए आतां एक खंयची तरी जमीन लिजाचेर घेतल्या
बाकीच्या तुम्ही म्हणटा सरफेस रायट्स तांचे कडेन आसा. त्यांच्याकडे आसा नॉट ओनली सरफेस रायट सराउंडींग एरिया पळय आसा ती एब्सोल्युटली दे आर द ओनर्स सो दे वील नॉट अलाव अँड इट वील गो फॉर लिटिगेशन्स आणि फुडें 10 वर्सां मायनी सुरू जावचे ना दॅट इज माय फियर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना तेंच्यांनी कोणीय केलें म्हणून आय एम नॉट दिस थिंग बट दीज आर द प्रॅक्टिकल दीज आर द प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी मायन सुरू जावपाक ह्यो आसा आणि हे खंयचेच एम्प्लॉयर तुका हें करचें म्हणून ते ओगी आसात एम्प्लॉयर आज कोण करता कितें ते सुशेगाद पयशे फुडल्या 20-100 वर्साचे पयशे करून सुशेगाद आहा ते तांकां कांयच पडलेलें ना त्रासांत पडल्या कोण जे लोक वर्कर आसात थंयचे विलेजस आसा जेंचो आज धंदो चालू आसा कारण एक लक्षात घेवपाक तांणी कितले जरी कोणी म्हटलें तरी गोंयच्या मायनीचे एरियांतले लोक जे पयशाकार जाले त्या मायनीचेरच जाल्यात आज जे भुरगे शिकले त्या एरियांतले ते चडशे मायनीच्या एम्प्लॉयमेंटांतल्यान मायनीचे इन्कम येता तातूंतल्यान आज भुरगे शिकल्यात कोण ग्रॅज्युएट जाल्यात पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यात इंजिनियर जाल्यात डॉक्टर जाल्यात हे सगळे त्या हेतूंतल्यानच जाल्यात आणि आज तशी पळोवपाक जाल्यार आमचे विलेज इन्कम बिकॉज ऑफ मायनींग फॅक्टर विलेज इन्कम भरपूर आशिल्ले कारण चडशे मायनींग एरियांतले वर्कर जे आसात म्हणजे गोंयच्यो मायनींग ज्यो आसात कित्याक मोस्टली ऑल युनियन्स आर कंट्रोल बाय मी एक्सेप्ट 1, 2, 3 जाल्यार 80% मायनींग युनियन्स फॉर लास्ट 35 इयर्स कंट्रोल बाय मी आणि तातूंत गोंयकार म्हणटात ते 90% गोंयकार आसात भायले चडशे कोण ना सुरवातीक आशिल्ले केन्ना 1985 पयलीं देर वेर द कर्नाटका पिपल्स हू वेर केम हियर फॉर लेबरर्स कारण तेन्ना आमचे गोंयकार कोण लेबर काम करनाशिल्ले मायनीचेर तेन्ना इतले ऑटोमेशन नाशिल्लें तेन्ना फिजिकल काम करचें पडटालें तेन्ना थोडे लोक आशिल्ले चौगुले मायनीर आशिल्ले सेजा मायनीर आशिल्ले पूण ते सगळे रिटायर जावन गेले आनी आतां जे आसात आमचे सगळे भुरगे जे आसात ते सगळे आमचे लोकल्स आसात दॅट इज माय कन्सर्न एक राधा कन्सिडरींग दीज प्रॅक्टिकल इश्यूज लास्ट डिबेटाक आमी हो इश्यू केल्लो की आज सरकारा कडेन फाल्यां लँड एक्विजिशन जर करतलो त्या जाग्यार जाल्यार पयशे ना गव्हर्मेंटाक पगार घालतना गव्हर्मेंटाक खरच मारता आनी त्याच बरोबर एक सगळ्यांत म्हत्वाचो जो इश्यू सामको ग्रावंड लेवला वयलो प्रॅक्टिकल उरता की अनसर्टनिटी जर तयार जाली की फाल्यां लिटिगेशन्स जर वाडली जाल्यार लोकांच्या पोटाचें कितें कारण प्रश्न आसता अर्जंटली लोकांक जॉब जाय हाऊ डू यू थिंक स्टेट कॅन रिजॉल्व दॅट इश्यू I think there are easy ways around it. See, first, I do not agree that all the land belongs to mine owners. In fact, mostly they took concessions on lands belonging to others, and they would pay the owners certain monies Royalty. for excavation. That's one. Now, number two is we have, for instance, the Agricultural Tenancy Act. What did the government do? Brought in a legislation and said whoever is the tenant is the deemed owner. So, the tenanted land, although it belonged to X, Y and Z, went to the tenant. A similar law could be brought in here to streamline everything, saying that wherever mines are found, the land will go to the whoever is mining it. I mean, something on the lines of Agricultural Tenancy Act, law can be brought in. There's nothing to prevent such a law. In public interest, such a law could be brought you are in. saying right now that government can only think of some radical ideas to correct the situation. There is no need to acquire that land. Something on the lines of land to the But you tiller. wanted to could be- respond, then I'll go see, to if you had Karnataka. land to the tiller, it could be mine to the miner. Okay. Something like that could be done. No, Why not? I think Radha Gracia has not gone into details because I am in this field for in mining industry for at least for last 35 years. I know each and every mines, which area belongs to whom, and it is not only it is and that matter of proprietorship is still pending in the Supreme Court in the larger band for last 20 years. Mostly all. Aye. And these concessions were not given by Goa government. These concessions were right from first concessions was given in 1905 and thereafter it was followed. In most of the concessions are prior to independent and it is a absolute ownership. Surface right तूं आतां म्हणटा पळय फाल्यां पयलीं जर हेंच करतलो कोणी प्रॉपर्टी कोणाची घेतलो जाल्यार पयलीं ताका एक्वायर करची पडली एज पर द लेटेस्ट एक्वायरमेंट आमची जे आमी एक्वायर कर लँड एक्विजिशन आसा ताजे 4 टायम्स कोण दितलो सर्फेस रायटाचे हो पयलो प्रश्न आसा आनी गोंयचे लँड जे आसा पळय तो कायदो आमचो गोंयचो लँडाचो वेगळो आसा बाकीच्या हेच्या पळय बाकीचे कडेन लिजां आसात ती गव्हर्मेंट वॉट ही सेज आय एब्सोल्युटली करेक्ट इफ देर इज अ लीज लँड ऑफ द गव्हर्मेंट कॅन issue to anybody. No. He is not getting what I'm saying. You see, how did the tenant get the land from the landlord? You tell me. How did it get it? Because government brought in a law where it said whoever was cultivating is the owner. Matter is over. You went to the Supreme Court, High Court. The tenanted land went to the tenant. Correct, Now, Radha. a similar law legislation could be brought in. But which who are would- the tenant now? No,
not if tenant. you are to whoever- bring the no, law, I am not saying tenant. Not then- ten- I am but who saying is the minor at whoever, present? exactly, whoever takes the mining lease, he is empowered to dig the mines. That should But be the how law. to give the lease? That's what Correct. we're No, talking. no, by law, as you How have given can to the tenant, as you have given agricultural land to the tenant, you say that whoever takes the auction gets the right to So mine. again, you are talking about auction. No, auction or, see, you may give, I am talking two aspects. One is auction, is actual auction of the mining. Two is use of the land. Government brings in a law who says that whoever has been given the authority to dig must have the right to dig that तुम्ही land कशी and पैदा या compensation for the landowner. तुम्ही कशी पैदा या issue कडे? First is all mineral belongs to the state. Which nobody is disputing also. nobody. If mineral belongs to the state, we also know another thing known as power of eminent domain. Eminent domain means all land belongs to the state. If all land belongs to the state, we are merely occupiers. We may have different kind of rights on the land. We may even have proprietary rights, some may have also leasehold rights. So, you can extinguish the right. So you are saying that Goa government will have to look at some radical legislations. Exactly. दुसरो मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार मिनरल कॉर्पोरेशनाचो जो 2-3 फावटी खूब जाण उलयल्यात, कांय हळू उलयल्यात, कांय जाण मोठ्यान उलयल्यात. हो जो मिनरल कॉर्पोरेशन नावाचो कॉन्सेप्ट आसा, कारण आमचे कडेन आमी पयलें, आमचे कडेन GTDC आसा, आमचे कडेन EDC आसा. हाऊ डू यू लुक एट कदंबा दिस आसा. फॉर्म्युला? कदंबा आसा. हाऊ डू यू लुक एट दिस फॉर्म्युला ऑफ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन? सगळे कॉर्पोरेशन सरकारान गायले ते उबे केले ते they have been nothing more than, for my, Right. with my respectful submission, a political rehabilitation. And they have been vehicles for not only splurging on public money, but giving free holidays to all the people who are connected with it. And at the end, all these corporations are running in a loss because there is no professional management of it. So, our experience has been, whenever the government interferes, see how Kadamba started so So beautifully. what you are saying is It has let gone in loss. government do anything else, even a radical legislation, but not get into the business of running mines. Absolutely. You are very clear. Absolutely. पुदिवा तुम्ही कशी हांव पळयतात? पयलीं पासून सांगला न्हू हय. की बाबा हांगा कॉर्पोरेशन गोंयचें चलचें ना. मायनी सुरू करपाच्यो आसा, जशें तुमी सांगता की नॅचरल रिसोर्सेस, यू कॅन पुट लेवीज. यू कॅनॉट, नो बडी टुडे गव्हर्मेंट इज देर. Levy, you can put any time. Just like your last time, you have put stamp duty. You have collected stamp duty. So don't give free. Nobody asking you to free. Collect the taxes from them. See, auction, there is a drawbacks in auction also. From 2015 till today, 53 blocks were auction in all India level. Out of 53 blocks, only 2 mines are running. Nobody could run them. So auction is for theoretical purpose. Yes, it is looks good, attractive. You will get On ground लोकांचे पोट बनना. Panna. That is the problem. हे जे कॉर्पोरेशन म्हणटा, what are your thoughts on that? No, essentially I would be opposed to any corporation. We know how corporations function. That would be, from corporation to corruption is a very small route. So what I would feel is, instead of corporation, it could be cooperation. I have always felt that mining should be done under the cooperative sector, where local people will form cooperative societies, and government brings in a legislation where, all right, villages in a particular area, they form societies, and they are allowed to extract the mines. And things could be worked out in such a way that the local people earn profits, whatever money comes back is plowed there, and substantial revenue comes to the government. I have got, again I am clarifying his view. Why I am telling you. Goan ore, I think many people doesn't know. Because I am in that area, that's why I know the things. Our Goan ore is a low quality ore. It is hardly 58, 56, 54. Cooperative society doesn't have that technology. Cooperative society or whatever you do, they will not have that काढून विकपाचो इतलो सादो गजाल नाही. They have got new techniques are developed, new techniques are there. And investment is also required. And this is not easy to sell. Today, 2012, there are 4 million ore is auction ore, is already auctioned by the state government, but there is no bias and it is lying on jetties.
So this, I don't think it is These are the practical. realities. Realities things. म्हाका एक गजाल सांगात, आज जेन्ना तुमी ह्या गजालीचे आमी उलयता, वी इवन स्पोक ऑफ लेजिस्लेशन, वी इवन स्पोक ऑफ कॉर्पोरेशन, वी इवन स्पोक समथींग दॅट स्टेट कॅन डू एटलिस्ट लोकांचे पोटाचो प्रश्न सुटपाक जाय म्हण. आज आमी बसल्यात, म्हाका दिसता फुडल्या एक 10 ते 12 दिसां भितर लोकसभेचो कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. ताचे बरोबर आमची 3 बाय इलेक्शनां जातली. त्या बाय इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर म्हाका दिसता घडये ह्या सरकाराचे भवितव्य ठरतलें. Correct. अशी परिस्थिती भितर तुमी कितली आशे दवरून आसात की हो प्रश्न आतां बेगीन सुट्टलो म्हणून? लेट मी आस्क यू दीस व्हेरी फ्रँकली. See, I am not on one footing. Legislator, जे पब्लिक ओपिनियन, तुझे एज्युटेशन्स, हे सगळे रूट आसातच. हय. I have already moved in the Supreme Court. I have already made myself in the party. I have made applications. My matter will come in next week or two, where the Goa Daman and Diu Mining Concession Abolition Act, that clause is challenged, and we say it is a prospective. If that gets through by the Supreme Court, because already court has held it should be a prospective, then the things will be other way. So up to 2037, at least the lease could go continue. एक दादा सांगात की 1 वर्सा उपरांत आतां सरकारान सांगलें की कांय जायना दिल्ली, आमकांच गोंयाक कितें तरी करचें पडटलें म्हणून. हें 1 वर्स कित्याक लागलें अशें दिसता तुमकां? See, I mean, the answer is very obvious. Government in Goa has been a one-man government. And exactly when the judgment came, the Chief Minister fell sick, exactly in February last year. Assembly session was on, it was cancelled, he went to the states. And for last 1 year, we all know that our CM is ill and critically ill. So who would, and there is no one else upon whom power has been conferred to do anything. No Deputy Chief Minister. No, nothing is there. So practically we are working in a vacuum for the last 1 year. So who is going to take decisions? I would think that this is the major reason why nothing has been done for 1 year. तुमकां कितें दिसता? कारण 1 वर्स जालें. 1 वर्सा उपरांत आतां सरकार म्हणटा की दिल्ली कांय जायना. म्हाका याद जाता फर्स्ट टायम जेन्ना एक डेलिगेशन पियुष गोयलाक मेळपाक गेल्लें तेन्ना बोवाळ जाल्लो की पियुष गोयलान तुमकां इन्सल्ट केलें, इन्सल्ट करून धाडलें. सो इफ यू आस्क मी मूड ऑफ द सेंटर जो म्हणटा आमी तो बऱ्याच प्रमाणाक एक 10 म्हयने पयलीं सुद्दां असो क्लियर आशिल्लो की कितें जातलें जावचें ना. Why this 1 year do you think, and even after the efforts of these 365 days, why there is no result? Actually, थोडे मायनोरान म्हाका सांगला कॉन्फिडेन्शियली ते अरुण जेटलेक पासून मेळून गेल्ले आनी अरुण जेटलेन तेंगे प्रपोजल चोयला पिजून डस्टबिनान उडयला. तेन्नासून तेंका खबर आशिल्लें आमचे सगळे इनिंग्स काबार म्हणून. पूण कितें जालां तेंगे आजून होप आशिल्ली सरकार कशे भाशेन हेल्प करतलोच म्हूण. देखून ते गेल्ले दिल्ली आनी थिंग गेले एक सायडीन लास्ट आमचो येयले लास्ट डिबेटे टायमार प्रायम मिनिस्टर मेळून गेले तेन्ना प्रायम मिनिस्टर अपॉयंटमेंट दिता ते सायडीक मिनिस्टर सांगता दुसरे सांगता लोकांक करूं जायना म्हूण. आतां असले आहा जाल्यार लोकांक फकत फटयताले व्हरोन थिंगा. कित्याक हांव सांगता एक सोल्युशन शॉर्ट सोल्युशन आसा थिंगा. आमचो पुटी बाबा सांगता तेश कोन्न MMRD एक्ट अमेंड केल्लो 1987 आनी डीम्ड रिलीज केला. तेका फकत एक अमेंडमेंट केल्लो जाल्यार एक क्लॅरिफिकेशन दिलो जाल्यार सोंपलेलो विशय. सगळे काबार. इतले टेन्शन आज आमी जी रेडिकल लेजिस्लेशनाची भाशा उलयता ती कांयच गरज नाशिल्ली. आनी हांव कितें म्हणटा सद्या ते क्लॅरिफिकेशन दी हेंचे लिजीस टायम काबार जायन दी तेन्ना तुज्यांनी सगळें तयारी करूंक जाता. मागीर ऑप्शन दिवपाक वा कितें फुडें दिवपाक लोकांकूय प्लॅन करपाक बरें पडटलें सगळ्यांक. कित्याक इमिजिएट रिलीफ मेळटलो आमकां आमच्या लोकांक आनी तेजे कंट्रोल पर्सून दवरूं जाता. कित्याक तूं म्हणटाले एक्सेस बट देन माय क्वेश्चन इज हें जर तुमी म्हणटा तशें दीस इज अ व्हेरी रॅशनल थिंग टू डू. हातूंतल्यान सगळ्यांचो प्रश्न सुट्टा कायद्यान सुट्टा आनी खंयच अशें दिसना की तुमी सुप्रीम कोर्टाक ओवररूल केलो म्हण. दिस साउंड्स द मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन. Why do you think central government chose not to do this? Central government itself will be able to answer what runs in its mind
openly and behind the curtains. So I feel if the central government wants to be honest, they should come out and tell directly what runs in their mind. But playing the hide and seek and one passing off the buck to the other, and last now, it doesn't require our chief minister to say after 1 year, the center is doing nothing. म्हाका लास्ट पुती ऑफ सांगात तुमी राजा बाबा आयकलो ताजें आयकलें तुमचें असेसमेंट कितें कारण तुमी ह्या सगळे डेलिगेशनां आशिल्ले तुमी सुरवाती सावन सेंटराचो मूड आयकला आनी बाकीची ज्यो गजाली आशिल्ल्यो की ऑर्डिनन्स किंवा लेजिस्लेशन किंवा अमेंडमेंट ह्यो सगळ्यो पड्ड्या फाटली गजाली उघडपणान केंद्र सरकारान केन्नाच येवन आमकां सांगलें ना की वी आर ओपन फॉर अमेंडमेंट और ऑर्डिनन्स म्हणून हांव सांगता म्हणजे अशी परिस्थिती भितर लोकांक आशेर कित्याक दवरले आनी हें केंद्र सरकारान कित्याक मान्य केलें कारण एकच आहा ताका हय. जेन्ना फर्स्ट डेलिगेशन गेल्लें गव्हर्मेंट डेलिगेशन्स आनी तूं जे All party. ऑल पार्टी आनी पियुष गोयलान तांकां तापयलें म्हणटा पळय हय. त्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें की तुमी हे जे येयल्यात ते सगळे गोंयच्या खाण मालकाचे एजंट येयल्या काय म्हणून विचारलें अशें म्हणून काही तेतूंतल्यान म्हाका सांगलें आनी तें सांगलें की तुमकां तेंच कित्याक जाय बाकीच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी नांव घेतलें आनी नांव कोणाचें हांव घेयना पूण ताणें नांव घेतलें एका कंपनीचें तें तुमकां कित्याक नाका तेन्नाच्यान म्हाजे तकलेंत विशय आहा तो क्लियर आसा की ह्या गव्हर्मेंटाक ह्यो गोंयच्यो मायनी कोणाक तरी लाटपाच्यो आसा आनी म्हणून तेंच्यांनी 1 वर्स काडलें लोक बेजारून सोडून वचपाक जाय आनी मागीर हे सगळे गेल्या नंतर त्यो मायनी टेक ओवर करप ऑक्शन करप आनी कोणाक तरी दिवप हें तकलेंत तेंचें आसा अशें आजुनूय म्हाका डावट आसा म्हाका एक No, मुद्दाम see, there's a very easy reason to see why the center has not reacted. You see, we have 3 MPs. You see, it proves that none of them is effective. You see, when we have 3 MPs, both belonging to the same party and who are also part of the ruling group, it is these 3 MPs who should have taken up, not Puttu Gamkar. They should have gone there and said, Baba, this is the problem in Goa. If the government is not reacting to their own MPs, it shows that they are inefficient. The local 3 MPs are लोकल inefficient. 3 MPs Definitely. म्हाका पुतो एक लास्ट एकच गजाल सांगात बिकॉज यू गिव दीस व्हेरी नायस एक्सप्लेनेशन की तांकां ह्यो खणी काडून कोणाक तरी लाटपाचें आसा म्हण माय फायनल क्वेश्चन टू यू समजा त्यो खणी कोणाक तरी लाटल्यो खंयची तरी भायली व्हडली कंपनी आयल्यो गोंयांत जाल्यार तुमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न सुट्टलो काय सुटचो ना कोण सुट्टलो कित्याक कारण अशें आसा की थंय खंयच प्रोविजन ना न्यू लीज होल्डरान ह्या लोकांक कामाक घेवचें म्हणून खंय प्रोविजन आसा लेटेस्ट जजमेंट आसा लेटेस्ट म्हणजे गेल्या एक 15 दिसांचें लेबर जजमेंट बिकॉज आय रीड इट बिकॉज आय एम प्रॅक्टिसींग इन लेबर कोर्ट तातूंत क्लियर कट आसा की जो कोण लिजी आसा ऑक्शनान घेता तेजी देर इज नो लायबिलिटी दॅट एक्झिस्टींग पीपल शूड बी टेकन ओवर बाय देम मागीर आमचे लोक खंय वयतले आनी दुसरें गोंयच्यो ज्या पद्दतीन आज गोंयांत जें वातावरण क्रिएट जालां म्हणजे तें तुमी केलां प्रेसवाल्यांनी केलां पब्लीक ओपिनियनूय असो आसा की गोंयच्यो मायनी ऑक्शन जाल्यो जाल्यार कोण घेवपाक येवचो ना सगळ्यांक खबर आसा की आमी पयशे घालपाचे आनी बुडोवपाचे 10-15 वर्सां कांय जावपाचें ना गोंयांत हांव इतल्याचें थांबतां कित्याक आमी परत परत सरकाराक एकच गजालीची जाणीव करून दिवपाक पळयतात की ही रियलिटी समजून घेयात आनी लोकांच्या पोटाचो प्रश्न सोडयात तुमी सरकार स्थापन केलें हें आतां सरकार स्थापन करतकीर लोकांचे प्रश्न सोडोवपाची जबाबदारी तुमचीच आसा कोणूच लिपून खंयच वचपाक शकना इतलेंच लक्षांत दवरात आनी लोक तुमकां लिपपाकय दिवचे नात हेंय लक्षांत दवरात हांव इतल्याचेर थांबतां आयल्या इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार